हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपोळची आमच्या गोंया खातीर सकाळचे चाये वांगडा ब्रेकफास्टाक खुबशे लोक गोंयचे पाव खातात आणि उमेदीन खातात। आता जाला कितें, आमचे पयलींचे जे बेकरी आसले न्हू ते बरे पाव करताले सारखे, रुचीक पाव करताले सारखे। ते पावा बरोबर भाजी बिजी गरज नासली, भाजी मिरची भाज्यांची बीन गरज नासली। ते पाव तुम्ही चायेनूच बुडोवन खावपाक शकताले। पूण आयज जे थोडे भायले येयले, मायग्रंट जे येयले आनी बेकरी चलयतात, आणि ते बेकरींचे जे थोडे पाव आसात न्हू ते असे हरवे असतात। आता हे हरवे पाव कोण खावपाक शकता? कुत्री खायनात। तुमकां आमी हे पावा खातीर 5 रुपया दिता, तुमचे कर्तव्य जायना ते पाव सारको भाजून भायर काडप। तो रूच ना ती सोडून दी। रूच थोडेच पावांक आसा, जे आमचे गोंयकारांचे बेकरी आहात न्हू त्यांच्याच पावांक मातशी रूच असता। पूण नाका बाकीचे जे भायले आता थोडे बेकरी चलयतात न्हू त्यांच्या पावांक रूचूच नसता। रूच ना ती सोडून दी, निदान पाव भाजा तरी सारखे। हे भाजपाक जाय मरे। आता हे भितुरले जे आहा न्हू हे सारखे खावपाक मेळोंक जाय हे कितें। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांव एक रिक्वेस्ट करता बेकरीवाले आहा तांकां, मातशे हे पाव मरे रितीन भाजा मरे। कित्याक सांग, लोक खाता, हे लोकांची भुरगीं खाता पळय, तुका कोणाक मागीर पोटान त्रास जावपाक जायना। कितें भाजलेलो पाव खावपाकूय बरो लागता। असो हरवो पाव काडून पयशाचे आशे खातीर मरे हे करूं नाका, लोकांचो जीव धोक्यान घालूं नाका। हांव फूड अँड ड्रग्सा कडेन वयतलो आनी मागीर वॉर्निंग दिता तुमकां, पाव सारखे भाजा। आणि फूड अँड ड्रग्सा कडेन गेलो काय मागीर म्हणू नाका शंकरपोळजीन त्रासान घातले म्हणून। कितें हे पाव सारखे भाजून लोकांक खावपाक दिया। देव बरें करूं।